Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्थळाच्या जाग्यार आज ही रिटर्निंग वॉल तसेच पेवर्स जावन हे ब्युटिफिकेशन जाता त्याच्या प्रोग्रामाक हांगा उपस्थित आमचे बरोबर आसात आमच्या पेडणे मतदारसंघाचे आदरणीय आमदार श्री प्रवीण आलेकर सर, तसेच आमचे पंच मेंबर महादेव पालेकर, आमचे ह्याचे भागाचे आमचे भाटकार श्री उदय प्रभू देसाय आणि हांगा उपस्थित असलेले ग्रामस्थ। आज खूप खोशी दिसता की आम्ही हे कितकीशी वर्सां ह्या कामाची आम्ही प्रतीक्षा करताले, पण आज प्रत्येकाचे योगदान जावन कित्याक आम्ही पंच असताना ही फायल मूव केल्ली, पंच जावन मागीर ते फुडें तेचो फुडें वचून ती हांव झेडपी जाल्या उपरांतय आमचे तेचो फायलीचो पुरावो केल्लो आणि आयज आमच्या आमदाराच्या सहकार्यान ते फुडें काम जाल्लें आसा आणि आमी त्या कामाचे आयज हांगासर एक फावंडेशन स्टोन घालून ते सुरवात करता। हे खरेंच आमचे म्हाका दिसता आयज आमच्या भाटकारान सांगलेलें आसा की हे काम जे आसा पळय पुर्वजांच्या पासून आमची जी प्रतीक्षा आसली, लोक जे कशे बसतात ते आमी प्रत्यक्षान हांगा अनुभवतात। हांगासर नात म्हटल्यार 500 लोकांची उपस्थिती आसता, खंयच्याय 5 दिसांक आसो किंवा 1.5 दिसांक आसो किंवा कितें आसो, सगळ्यांचे जे मेळाप आसता ते हांगा आसता। तेतून करून आमकां आणखी दिसतालें की अशे जर प्रोग्राम जर हाडले जायत, प्रोग्राम जर हाडलो कसलो जायत जाल्यार आमकां हांगासर ह्याच निमतान एक स्टेज सुद्दां एक घेवची जेणे करून लोकांक तेचो सुद्दां उपभोग घेवपाक मेळपाचो अशेंय आमकां दिसता की येणाऱ्या काळात जशें आतां हेंच्यांनी म्हटलां, आमच्या सरान म्हटलां की आपूण ते पेवर्साचें जे जितकें बेगीन जाता तितलें काम करून घेता म्हटलां पळय, त्याच बरो पद्दतीन ते हांगासर एक स्टेज जर जाली जायत जाल्यार आमच्या ज्या 5 दिसाच्या प्रोग्रामाक आमकां हांगासर कसले भायले सुद्दां प्रोग्राम हाडून लोकांचें मनोरंजन करून त्या दिसाचो उत्सव जो आसता, जो गणपतीच्या विसर्जनाचो उत्सव आसता, तो बऱ्या नेटान करपाक जातले, कित्याक सगळ्या प्रत्येक लोकांचो हांगासर सहभाग आसता ह्या कामाक। हांव ह्या कामाक आमकां प्रतिसाद दिलो, आमचे बरें काम फुडें घेवन गेल्ल्या बद्दल हांव आमच्या आमदाराक धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमी भाटकाराकय आमच्या तेणी सगळें काम आपल्या पद्दतीन करून घेवपाचें अशेंय तेजे कडेन मागता आनी हे हांव 2 उतरां म्हाजी सोंपयता। देव बरें। एक जागा आसा ती विसर्जन जागा आसा गणपतीची, सादारणपणे जवळजवळ 50 ते 55 गणपती ह्या भायडवाड्यातले तेचे विसर्जन ह्या जाग्यार जाता आणि त्याचं सुशोभीकरण करप असो एक विचार येयल्यानंतर आमदारांच्या प्रयत्नान आम्ही आज सुरुवात करता की हे रिटेनिंग वॉल आसतलो आणि रिटेनिंग वॉला बरोबरच थंय एक बरी बसपाची व्यवस्था आसतली। जवळजवळ 200-300 लोक थंय आसता, जवळजवळ 500 म्हटल्यार हरकत ना। एकाच दिसा जर विसर्जन आसात म्हणजे 5 दिसाचे गणपती आसात, 1.5 दिसाचे असतात, असे जर डिवायड झाले जाल्यार कमी असतात। एकाच दिसात जर विसर्जन सगळ्यांचे जर झाले जायत जाल्यार 500 सुमार लोक ह्या स्थळाचेर असतात आणि बऱ्यापैकी भजन जाता, आरती जातात आणि एक बऱ्यापैकी कार्यक्रम हय जाता। माझी विनंती आसा आमदारांनी ह्या फावट त्याचो एक आस्वाद घेवचो, तो कार्यक्रम जो आमचो आसता तसो, आणि त्याच्या खातीर मग बसपाची अडचण जाता। काही लोकांक पावस येयलो जाल्यार ती अडचण आसता, त्याच्या खातीर ह्या प्रपोजल जे आता चालू जातले काम तेतूर ही धडा बांधून जाल्यानंतर तेचेर एक बसपा खातीर बरी पॅरापेट कशी जातली, दोनूय सायडीन एक जशी आमी पेडण्याच्या भायल्या भागांनी खूप कलंगूट जायत, कांदोळी म्हणजे बीच एरिया आसा थंयसर जी बसपाची व्यवस्था केल्या, भायल्यानय काही ठिकाणी जाल्ली आसा आमच्याच गांवांत, त्याच पद्दतीची हय बसपाची व्यवस्था जातली। आणि आता आमची विनंती आमदार साहेबाकय आसा की हे जे पेवर्स जे आसा ते खूप जवळजवळ 20 वर्सां पयलीं घातलेले आणि ती व्यवस्था सामकी एकदम पिड्ड्यार जाल्ली आसा। थंय नवीन पेवर्स घालच्यो, जेतूरसून नव्या पद्दतीचे पेवर्स घातल्यामुळे हय घसरण जावची ना। गणपती पावसाच्या दिसान आसता आणि गणपती मोठे मोठे हाडीत असताना निसरट जाली काय खूप सांबाळून काम करचें पडटा। हयसून आता गणपतीची तळी हय तें आसा, त्या तळये मेरेन वचत असताना तो जो स्लोप आसा त्या स्लोपाक पयलींचे हे टायल्स आसतात, ते टायल्स काडून स्लोप जावचो न्हय आणि निसरट जावची न्हय, व्यवस्थित ते विसर्जन जावचें, कसली ही हे न जाता अडचण न जाता, तेचे खातीर आता थंय पेवर्सचो एक दुसरो प्रपोजल आसा। तेका सहकार्य आमदार साहेबांचे, स्थानिक झेडपी, पंच आणि हे जर जाले जायत जाल्यार ह्या गांवांसून एक बरी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद आमदार साहेबाकय मेळटलो आणि अशा प्रकारचें एक काम जावचें। अशी अनेक कामां म्हणजे जे नाले आसतले, व्हळ आसतले, आज पर्यंत आमी बघले कशें गटारांचीच कामां खूप कडेन जाल्लीं आसात, पण शेतीच्या दृश्टिकोन मी स्वतः शेतकरी असल्यामुळे म्हाका ती खूप जाणीव जाता की नाले आसात जे फुटलेले आसात तेचे रिपेरिंग आसा, खंय मानश्यो आसात तेचे रिपेरिंग जावपाची गरज आसा।
ह्यो सगळ्यो गोष्टी मनार घेवन फुडें व्हरच्यो आनी तेच्या खातीर आमच्यो आमदाराक भरपूर शुभेच्छा आसात आनी त्यांची जी पद्दत आसा कामाची त्याचो अनुभव लोकांक इल्लो आसा तेंच्यांनी जी फाटल्या काही दिवसां पासून कामाची धडक लायिल्ली आसा म्हणजे आमदार जावचे पयलीं पासून तेंचो गणपती विसर्जनाची ती एका रिपेरिंग आहा तशेंच न्यू हे जे पळय कितें आतां फुडें जाय आतां हांकां जाय आसलें हांगासर पेविंग ब्लॉक्स घालपाक जाल्यार ते हेच्या फुडें तांकां मेळटले गणपतीच्या पयलीं आमी जाता इतले बेगीन करून घेवया तशेंच अशीच म्हाजी कामां आसतली कितें जाता इतले लोकांक म्हणजे जे गांवांत कितें जाय पळय ते पयलीं हांव थिंगासर वचून सर्वे करून ते गांवांत दितलो आनी अशीच म्हाजी कामां आतां ना म्हटल्यार आतां खुबशीं अशीं कामां हांवें स्टार्ट केल्लीं आहा हेच स्पिडीन म्हाजी कामां आसतलीं पेडण्याक लागून आनी जाता इतली उदरगत पेडण्यान हांव करून दाखयतलो आनी ह्या 5 वर्सां भितर जाता इतले आमच्या पेडण्यान सगळे कडेन कोणाकूच कसले प्रॉब्लम जावचे ना तशें हांव करून दाखोवपाक म्हाजो विचार आहा आनी तें करून दाखयतलो.